फुडल्या 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात हे कृषी भवन कंप्लीट जातलें। हांव आमदाराक विचारतालो की आत्ता तुमचे एग्रीकल्चर ऑफिस खंय आहा, कारण तूं भवन बांदता पूण पालम मामलेदाराच्या ऑफिसान एक बारीकशी रूम आहा कितें तरी तितूरूच ते बसता। आमी एखाद्याक जर बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें त्या ऑफिसाक जाल्यार निश्चितच त्या ऑफिसांतले ऑफिसर बरें काम करपाक शकतले। आनी जेन्ना आमी ते कृषी भवन म्हणटा तेन्ना फक्त झेडीओ न्ही तर शेतकऱ्यांचो विचार करून म्हणजे त्या कृषी भवनात एग्रीकल्चर ऑफिसर आसतलो, वेटरनरी ऑफिसर आसतलो, तांचो टेक्निकल सेल आसतलो, तांकां ट्रेनिंग सेल आसतलो। म्हणजे फक्त एखाद्या शेतकऱ्याक ज्यो गजाली आमी इंटिग्रेटेड फार्मिंगचो विचार करपाक जाय, आमकां फक्त शेत रोयलें म्हणून जावचें ना। आमी शेत लायता आसतना ताज्या बरोबर दुग्धाचोय वेवसाय जाय, ताज्या बरोबर जोडून आमकां बाकी हॉर्टिकल्चरचोय वेवसाय जाय। हे सगळें जर इंटिग्रेट केलें जाल्यारूच आमी तग धरपाक शकता, अदरवायज ना। फाटल्या दिसांनी आमी आमचे झेडीओ आसतले, वेटरनरी ऑफिसर आसतले, तांकां टार्गेट दिला की शेतकऱ्याचो मिनिमम इन्कम जो आसा हो वर्साक 3 लाखाच्या वयर वचपाक जाय। हांव इन्कम म्हणटा, हांव ग्रॉस एन्युअल तेजी कलेक्शन सांगना। जर तेणे इंटिग्रेटेड फार्मिंग केलें जाल्यार तें पॉसिबल आसा।